13 वर्षां हस्तकला महामंडळान पारंपारीक गणेश मूर्तिकार जे आसात तांकां लागून एक सबसिडी अनाउन्स केल्ली आणि ती सबसिडी प्रत्येक मूर्ती फाटसून 100 रुपये दिताले. साधारण एका मूर्तिकाराक 250 मूर्तीचेर हे 100 रुपया ही सबसिडी मेळटाली. पण गेली 2 वर्षां आमी पळयता जाल्यार ही सबसिडी ह्या पारंपारीक मूर्तिकारांक मेळोंक ना. खरं म्हटल्यार ही जाता तितले बेगीन ह्या सद्याच्या महामारीन तांकां मेळप खूब गरजेचें आसलें. लास्ट 2 वर्सां तांकां सबसिडी ना मेळ्ळ्या कारणान कित्येक मूर्तिकार आमी पळयले जाल्यार साधारण 500 मूर्तिकार हे रजिस्टर्ड आसले. आज पळोवंक गेल्यार 430 त्याच्याही पेक्षा कमी जायत गेल्यात ते. कारण तांकां जो बॅकअप आसलो तो पूर्ण बंद जाल्लो आसा. आज ती तांकां दिवप अत्यंत गरजेचें आसा. कारण पावस सुरू जालो आणि गणपती मूर्तीचें जें काम आसता हे 3 म्हयन्यांत काम आसता. साधारण जून जालो काय ह्या कामाची सुरवात जाता. हे पूर्ण गणपती असतात हे चिकट मातयेचे असतात. हांव प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तिकारांचेर उलयना कारण प्लास्टर ऑफ पॅरिस ह्यो मूर्ती बॅन आसात. त्यो करपाक न्हय तर त्यो स्टॉक करून दवरपाक इन्क्लुडींग तेजें ट्रान्सपोर्टेशन सुद्दां करपाक तेजेर बॅन आसा. पण कित्येक वेळा आमी मार्केटान पळयता की प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्त्यो ह्यो बाजारान आसतात. कारण कितें जाल्यार आमचो जो हांगासरलो पारंपारीक जो मूर्तिकार आसा हेका जो बॅकअप आसलो तो मेळना आणि तेका लागून आयच्या महामारीन आनी आयच्या म्हागाईन तेका मूर्ती करप हें परवडना. कारण पेंट माती किंवा अन्य जे कितें तेका रॉ मटेरियल लागता हे सगळें जर पळोवंक गेले जाल्यार आमी जर कॉस्ट इतलो वाडला आणि मूर्तीचो रेट हो सादारण तसोच आसता. आणि तेका लागून आमकां दिसता की बाजारान प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्ती येवपाक स्टार्ट जातात. खरें म्हणजे त्यो जर आमी बंद करतले तेचेर जर पूर्णपणे जर आमी नियंत्रण हाडटले जाल्यार ही जी सबसिडी जी हेंच्यांनी बंद दवरल्या गेल्या 2 वर्षांत ती रिलीज करप गरजेचें आसा. अनेक भागांचेर इतर हेचेर पयशे मोडप चालू आसता किंवा कॅसिनो आसात जाल्यार हेंकां वे आउट करतात. जर फायनान्शियल स्थिती जर समजा कमकुवत आसा जाल्यार आमी कॅसिनो वगैरे तांकां आमी सूट दितात, तांकां आमी वे आउट करतात. जाल्यार आमच्या हांगासरले गोंयकार स्थानीक मूर्तिकार जे आसात हेंकां आमी सबसिडी कित्याक घालूंक शकना? ती घालप खरेंच अत्यंत गरजेचें आसा. आज हांव ज्या भागांसून येता पेडणे तालुक्यांसून येता थंय एकाच पेडणे तालुक्यान सादारण 150 मूर्तिकार आसात. आणि ते 150 मूर्तिकार हे पूर्ण चिकट मातयेचे गणपती करणारे लोक आसात. थंय खंयच तुमकां प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो गणेश मूर्ती दिसची ना. मूर्तिकारांनी ऑलरेडी काम स्टार्ट केलां. तेंच्यो मूर्ती आतां सादारण आनी एक 15 दिसांनी तेंच्यो मूर्ती ह्यो पेंटिंगाचेर येतल्यो आणि अजून पर्यंत तांकां मानधन मेळना. ह्या गेल्या 2 वर्षाचें मानधन मेळना, सबसिडी मेळना. हांव मागतां की तांकां ही सबसिडी दित आसतना जो फाटलो जो बॅकलॉग आसा तो कंप्लीट करपाकूच जाय आणि फुडारान तांकां किमान 400 ते 500 रुपया हे वाडोवन दिवपाक जाय. आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या वतीन हस्तकला महामंडळाचे जे चेअरमॅन आसात पांडुरंग मडकयकर हांकां आमी पत्र बरयतले की तेंच्यांनी ते 100 रुपयाचे जे सबसिडी आसा ती किमान 400 ते 500 रुपया करची म्हणून. आणि ती ह्या वर्षा सुरवात करची. हे जे येणारे जे वर्ष आसा हेका जे अप्लाय करतले तेतून सुद्दां तांकां ते 400 ते 500 रुपया तांकां दिवप हे अत्यंत गरजेचें आसा. हय कशें आसा गेलो जो फाटलो जो बॅकलॉग आसा वो हे चवथी पयलीं तांकां दिवप गरजेचें आसा. आणि ही हांव जें म्हणटा पळय 400 ते 500 रुपया दिवपाक जाय पळय ते मूर्ती जाल्या नंतर मागीर दितात. कारण ते येतात ते सर्वे करतात ते काउंट करतात. कळ्ळें? 1 फिटा वयर ती मूर्ती आसपाक जायना. 1 फिटा वयर जी मूर्ती आसा ताका ते 100 रुपया मेळना. 1 फिटा सकयल आसपाक जाय मूर्ती ती. सो ते सगळे सर्वे करतात. आणि जो फाटलो बॅकलॉग आसा तो हे चतुर्थी पयलीं तांकां मेळप हें अत्यंत गरजेचें आसा. स्पेशली पेंटिंगां पयलीं दिवप तांकां गरजेचें. कारण फाल्यां रॉ मटेरियल हाडटा तांकां कॅपिटल लागता, पयशे लागतात. आणि फुडले जे हांव म्हणटा 400 ते 500 रुपया आसा ते तांकां चवथी नंतर सुद्दां रिलीज केलें. पार्टी म्हणून निवेदन दितलें हय तेच सांगता की आमी पार्टी म्हणून एक लेटर दितले.